लोकशाही पार पडो या सरकाराचे गठ्ठण जावन सगळ्या लोकांक काबार केले. अरे पोस्त्या बॉस रे कित्याक रे टणटणटा आणि कोणाक शिंटा रे तू. अरे पोस्त्या सारको घामाघूम जावन कोलकोल्लेला भयन कित्याक आयला रे हा जिवाक बरें हा मरे अमृता ताका इल्लें उदक हाडून दी. आपो कसो हाडगो भरून. कितें जालें रे. अरे मुगे गाडीचे वळतार मरे पेट्रोल बंद पडले मरे. मग तू कितें सारको पादेशेर जाला पेट्रोल घालपाक पयशे ना तुजे कडेन. अरे पेट्रोल कितू म्हारग जाला 100 रुपयांक 1.5 लिटर तरी येता रे. तू अप्पा तू सांगता तो पयशे ना म्हणून. बसत्या घे इल्लें उदक पी आनी थंड जा पळोवया. बरें दिसलें जिवाक. आगो त्या दिसा तो भारत बंद आसलो पळय ते सामको असोच उदकाचो तांदळलो उदकाचो घोट ना मगो पिवपाक सोबून दीस सारको. बंद म्हळ्यार म्हाका बरी याद जाली. म्हाका एक सांग त्या दिसा बंद कित्याक म्हणून केल्लो. पेट्रोल आनी म्हारगाय वाडल्या म्हणून न्हू. तो बीजेपीचो एकनाथ सांगूंक आयिल्लो हांगा. पेट्रोल दर वाड आनी म्हारगाये खातीर बंद केला तो बरो आसा पूण सरकार कोणाचें. आता बीजेपी सरकार मरे. ना बीजेपीचे एमजीपीचे आणि मिकीचे विकास गोवा पार्टी हांचे. हाय एव्हरीबडी. हा आयज येता येता इंग्लिशची मारता मरे तू. मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन इम्पॅक्ट. अरे तुझी इंग्लिश मारत गेली झक बस ओगी थंय. तर आमी मरे पयरच्या बंदाची गजाल उलयताले. सरकार बीजेपीचे ना बीजेपी एमजीपी आणि जीव्हीपीचे. बरे गो सायबिणी सारखे तुझे माझे चुकले. पूण हांव कितें म्हणटा ज्या पक्षाचो सरकार आसा त्या पक्षान पळय बंद केलो ते मातशें विचित्र कशें दिसलें. ते तेंगे सेंटरान बीजेपी तो भारत बंद उलो मारलेलो. जावं रे पूण कितें आसता बंदाक मरे लोकांनी आपूण जावन फुडें येवंक जाय आनी आपूण जावन बंद करूंक जाय. हांगा कितें घडलें लोकांची दुकानां फोर्सान बंद केली गाडयो फोर्सान आडयल्यो. अरे बशी सुद्दां एक चुकून जर रस्त्यार आयल्यो जाल्यार त्यो सुद्दां आडयल्यो मरे फोर्सान. 31 मे दिसा हे सगळें घडलें जें जावंक फावो नाशिल्लें. अरे पूण आमी ते टीव्हीर पळयलें न्हू. सरकारान सांगलें कितें की कोणाकूच कायदो हातान घेवपाक दिवचो ना. पूण खंय रे कितें जालें कोणाचेरूच एक्शन घेवंक ना. अरे एक्शन जातली कशी जातली एक्शन. बंद करपाक वावुरपी तेच आनी सरकारूय तांचेच. बरोबर. पूण हांव तुका एक सांगता हें कितें घडलां पळय तें म्हाका मरे आवडूंक ना. हें लोकशाय विरोधी जाला. जाणें मरे तो अप्पा त्या दिसा खंय वयतलो जाल्यार बशी ना आनी मोटरसायकल वयतलो जाल्यार गाडयेन पेट्रोल ना. कोणा वांगडा थंय ते चावडेर गेलो थंय वच जाल्यार थंय च्या ना उदक. राव रे त्या दिसा तो कोण बस संघटनेचो तामणकर म्हणून तेणे मरे सांगलेले आपल्यो बशी एकूय बंद दवरचो ना म्हणून. पूण त्या बंदा दिसा एकूय प्रायवेट बस रस्त्या वयल्यान धांवनासली मरे. आगो तो बस संघटनेचो उणो हो तामणकार म्हणटा पळय तो बस संघटनेचो उणो आनी बाकीच्यो गजालींनी चड. हय मरे. अरे सद्दां पेपराचेर टीव्हीचेर आसता. पयलो दिगंबर सरकाराक ते सरकार वायट म्हणून उलयतालो. पर्रीकर बरो म्हणटालो. आतां पर्रीकराचे एगेन्स्ट उलयता. अरे बसवाल्यांचे उणे आनी हेर प्रश्न सुबेज आसता ताचे. तुम्ही मरे कांयच करूंक सोदिना आनी तुमी दुसऱ्यांनी केले तुमच्यांनी पळोवन वचो. तशें न्हू गो मृत्या तो म्हणटा तें सारकें. आगो हो तामणकार बसीवाल्यांच्यो समस्या घेवन पत्रकार परिशद घेता पूण थंय बसीवाल्यांच्यो समस्या जावं भानगडी सांगपाचें सोडून नाका जाल्ल्यो दुसऱ्योच गजाली करता दुसऱ्योच गजाली उलयता. त्या खातीर बसवाले सुद्दां ताचेर बेजार आसात. बरें आमी आतां पेट्रोल खबर उलयताले पूण सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे बरें मरे आपलें. पेट्रोल वाडयतना 7.5 रुपयान वाडयलें आनी देंवयतना फक्त 2 रुपयान देंवयलें. अरे तुमकां हेच फावा. तुमकां सांगलेलें मरे काँग्रेसीक मतां मारूं नाका म्हणून. काँग्रेसीक मतां मारल्यान म्हणून ही म्हारगाय वाडत गेली. गोयना तूं सारको बीजेपी वालो कसो उलयलो मरे. अरे म्हाका सांग गोंयान बीजेपी सरकार येतकूच पेट्रोल कशें सवाय जालें आनी काँग्रेस आसतकूच ते कित्याक सवाय जायना. उलय मरे आतां. गोयना घे उदक पी घे. आगो मृत्या सोमती इल्ली च्या कर भितर वचून. तुम्ही उलयत बसात. अरे म्हाका एक सांग म्हारगाय वाडपाक म्हणून एक लिमीट आसा.
हें वाडटा तें वाडटा अरे आमदार खासदारांचे कुणेर शिजता हेतून पळय उलपता पळय ते आमी आम आदमी हम्म. हा दोत्तो अप्पा आम आदमी म्हटल्यार म्हाका मरे बोरी एक याद जाली तो आमगे दिगंबर आजकाल खंय दिश्टीच पडना मरे खंय देवाक बा भोंवपाक गेलो कितें तो तू कोण रे गाडयालो दिगंबर म्हणटाय तो न्हू रे अरे आमचो एक्स सीएम रे हांव समजलो गाडयालो दिगंबर फाटल्या इलेक्शना वेळार दिगंबर सांगीत भोंवतालो 5 वर्सां सरकार स्थिर दिवपी आपूण एकटोच म्हणून खरें तेगेलें सरकार कशेंय टिकून उरूं पूण फाटलीं 5 वर्सां तेजें सरकार चल्लें 5 वर्सां चल्लें खरें रे पूण कितें केलें 5 वर्सां पयलीं पळय 21 आमदार आशिल्ले ते आतां 9चेर हाडून पावयले ते कितें दिगंबराक लागून तर नासत घडये पूण जेन्ना पंगडाचो कॅप्टन म्हणटा पळय तेन्ना दोश मरे ताजेरूच येता कळ्ळें तुका आनी चर्चील जाल्यार संद मेळटा पळय तेन्ना तोंड सूख घेतल्या शिवाय रावना दोत्तो अप्पा तूं पेपरान वाचलाय सार्दीन म्हणटा खंय काँग्रेस पक्षान मोडा उपरांत शांतता आयल्या खरें काँग्रेस पक्ष राष्ट्रीय पक्ष आसून सुद्दां मरे सारको शांत शांत जाला अरे पर्रीकर सरकाराक 100 दीस केन्ना जाता पळय हेची वाट पळोवन आसा प्रताप सिंग राणो राणे पर्रीकाराक पेडे बी दिवंक सोदता आसतलो हे रे गोयना कितें रे? तुजे भावाची बाय सरपंच जाल मरे आता अरे जाली तर आतां पळय रे आमी कसो आमच्या गांवाचो डेव्हलपमेंट करता पळय तो पळय हय न्हू हा. आवयस कितले रे तुजे भावाची बायल बरी धडपडी काय कितें रे आगो शिकोवन कित्याक जाय म्हाजो व्हडलो भाव सगळें करतलो तिणें फकत सायन मारपाची तुमची मरे दादल्यांची म्हाका हीच तिडक मारता तुम्ही मरे बायलांक बावले कशे फुडें करतात आनी सगळे आपुणूच चलयतात खरें गो अमृत्या तुजें म्हाकाय मरे ह्यो गजाली पटना सरपंच पद मरे बायलां खातीर रिजर्व दवरलेलें आसता पूण त्या वेळार जेन्ना जेन्ना पळय रिजर्व दवरलेलें आसता त्या बायलेचो घोव नाजाल्यार आनी कोण तरी तिचें काम करता तुमकां दादल्यांक मरे बायलांक सत्ता चलोवपाक दिवपाचीच ना ज्या जाग्यार पळय बायलां खातीर पंच म्हणून रिजर्व दवरलेलो आसता थंय आदलो पंच आपल्या बायलेक दवरता नाजाल्यार भयणीक दवरता ज्या जाग्यार सरपंच पद रिजर्व आसता थंय तो आदलो सरपंच आपल्या बायलेक नाजाल्यार भयणीक दवरता ही कसली लोकशाय रे मागीर कितें जालें रे अरे गोयना तो दोत्तो अप्पा कितें म्हणटा पळय तें समजून घेयनाय कितें रे अरे पंचाची बायल पंच जावची सरपंचाची बायल सरपंच जावची अशें रिजर्वेशन ना सारकें कितें रे हय जाण मरे गोयना ज्यो बायल्यो समाजान बरें काम करतात मागीर त्यो सेल्फ ग्रुप आसूं नाजाल्यार महिला मंडळ आसूं तांकां रिजर्वेशन निमतान ह्या इलेक्शनाक येवपाक चान्स दिवपाक जावो पूण तुमकां दादल्यांक मरे आमी बायलो राजकारणांत आयल्यार चूल आनी मूल आपल्याक सांबाळचें पडटलें म्हणून भिरांत दिसता न्हू रे बायलो म्हणल्यार तुमकां रबराचे स्टॅम्प कशें मारूंक मेळ्यार पुरो आगो अमृत्या सगळेच दादले अशें आसना न्हू गो आनी ज्या ज्या जाग्यार बायलां सरपंच जावं पंच निवडून येता पळय त्या जाग्यार दरेक बायलेचो घोव जावं आनी खंयचो दादलो मदीं पडटा अशें ना कांय कडेन अशें जालां आसूंये पूण आमी मुगो हे फावटी एक गजाल करुया 5 वर्सां खातीर बायलांच वावुरतली पंचायतीन अशें थारोवया कळ्ळें तुका म्हणटकूच मागीर मरे खंयचोच दादलो भितर मेतेर जावचो ना अरे पूण दत्तू अप्पा सगळेच खबरी ह्या बायलांचेर सोडल्या जाता रे पयले रोकडीच आपली जात दाखयली आगो अमृत्या पावसान बरोच नेट धरला न्हू गो हय सद्या पळयल्यार तरी मातसो नेट धरला कसो दिसता पूण पयल्याच पावसान पंचायतीच्यो आनी म्युन्सिपाल्टीच्यो भानगडी रस्त्यार हाडल्यो सारकें हा सारकें कशें गो अमृत्या आरे गोयना काल मरे हांव बाजारान गेल्ले भोंवपाक मात लेगीत लुगार ना सगळे कडेन कचरो प्लास्टीक माती रेबो सगळ्यो खोळ्यो मरे तुंबल्या कितें रे पंचायतीची तीच परिस्थिती मरे सगळ्यो खोळ्यो भरून आसा आनी उदक रस्त्या वयल्यान व्हांवता मरे म्युन्सिपालिटी आनी पंचायतीन जे पळय कोण निवडून आयल्या तांकां मरे आपलें काम कितें हेंच खबर ना कळ्ळें सगळीं कामां ही पयलीं पावसा पयलीं सुरू करूंक जाय न्हू पूण तशें करचें ना पावस सुरू जातकूच कामां सुरू करतले आतां पळय खंयो गटारां निवळ करपाक सुरू केल्या आसतलीं कितें रे हय आनी मागीर परतो पावस पडलो की ना ते सगळे अर्द्यारूच सुट्टले आनी नाच जातली दोत्तो अप्पा कामाची बिलां मात सारकी टायमार दितात न्हू हय हय म्हणूनच म्हणटा बसते हांव पंचायतीचो कारभार बायलांकूच चलोवपाक दियात मागीर पळयात खोळ्यो कश्यो भरून उरता त्यो
कामां करिनासतना कोण कोणाक बिलां फारीक करता ते. अमृत्या तुजेर अण्णा हजारेचो प्रभाव बी पडला कसो दिसता मगो. अण्णा हजारे निमित भ्रष्टाचार, घोटाळे, गैरव्यवहार हे सगळे जाग्यार हाडटले जाल्यार आमकां सगळ्यांक दोळ्यान तेल घालून जागे रावचे पडटले. जंय खंय कोण चिरी मिरी करूंक सोदता थंय थंय वचून आमकां आवाज काडचो पडटलो. अमृत्या तू मगो एक काम कर, तू फुडें सर, आमी सगळे तुज्या फाटल्यान आसा, कळ्ळें तुका. आनी गोंयांतल्या सरपंचांक पंचांक जितली म्हणून बायलां आसा पळय तांकां एकठांय कर आनी लाग कामाक. अमृत्या तुम आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ है. बरोबर. लोकशाही.